सांगेचो एडीआय आमदार प्रसाद गांवकार गोवा फॉरवर्डाचे पदाधिकाऱ्यांनी मळकर्ण्याच्या शाळेचे सोमार इन्स्पेक्शन केले। पालकांबरोबर बसकाय घेतली। नोव्हेंबर मेरेन शाळेचे काम जातले। तो मेरेन भुरग्यांची वेवस्था लागींच आशिल्ले बालवाडीत केल्या। शाळेचे नळे पाटयो फुटल्यात। भुरगीं सत्र्यो घेवन वर्गांत बसता म्हूण कळटकीच शिक्षण खात्यान बेगोबेग पावलां उखल्ली। एक असो इन्सिडेंट जालो, सत्री घेवन भुरगीं बसपाक लागली, टिचर शिकयता, तुजें कितें म्हणपाक सोदता? हाजेर आमकां कांय बाईन कांय स्कूल रिओपनिंग जातरी कांयच इन्फॉर्मेशन दिलें ना। जेन्ना शेनवाराक आमकां डायरेक्टरान आमचे अंकू शेडयाक फोन केलो आनी तो फोन करतरी आमी येतकीर हो इन्सिडंस पळयलो, पूण जेन्ना आमी पळयलो पळय तेन्ना आमकां कांयच कळना नासलें, रूम बरो आसलो। शाळेचे नळे पाटयो फुटल्यात म्हूण खंय राजकारण चल्लां। सादो विशय सहज सोडोवं येतालो। ऑफिशियल काही तडजोडी लागून जे जीएसटीचे विषय जावं बाकी गव्हर्मेंट लेवलाचे जे टॅक्निकल गोश्टी आसा ताका लागून हो विषय मातसो आनी म्हयनो म्हणून लेट गेलो, नाजाल्यार मे म्हयन्याक सगळी शाळा क्लियर जावपाची आनी विथीन आतां फुडले 2-3 म्हयन्या भितर जातली। पूण हांगा विशय तो ना, हांगा विशय असो आसलो की फाटले 4-5 दीस भितर सांग्या भितर मोठे रॅकेट चल्ला राजकारण विशयाचेर आनी ताका लागून आमदार कसो सकयल पडचो हे विशय दाखोवपा लागून मिडिया डायरेक्ट आतां हांगा पावले कडेन आसा। मिडिया कोणी हाडली तें हांव सांगूंक शकना तुका, पूण दाखोवन स्पेशल भुरग्यांक सत्री फुलोवन दवरून बाई शिकयता हेजी आनी लाजनास्पद गोश्ट आसा। आमदाराक सकयल दाखोवपा लागून प्रश्न केलो, आमदाराक सकयल दाखयला हे गांवाक सकयल दाखोवपाचो प्रयत्न केल्ले कडेन आसा, जेणे कोणी केले पळय तेणें। म्हणून हांव सरळ सांगूंक सोदतां, जी बाईची जबाबदारी आशिल्ली पयल्या लेवलाचेर भुरग्यांक सत्री घेवन थंय दवरपाचें न्ही आनी पेरंट्सांनी थोडी जे पेरंट्स पळयल्या की आपल्या भुरगीं थंय रावन शिकतात, पेरंट्सांनी सरळ भुरग्यांक भायर काडपाक आसलें। 4 दीस पयलीं जेन्ना 4 तारखेर वाडे स्कुलाक टिचर ना म्हणून भुरगीं सगळे भायर रावले, ताबडतोब तेंचो अरेंजमेंट केलो आमी। कमी पडटा जाल्यार एक सादो फोन आशिल्लो पीटीए आमचे चेअरमॅनाक किंवा बाकी कमिटीक सांगपाचो, किंवा पंच मेंबर आसा, सरपंच आसा, एडीआय आसा, आमदार आसा, बाबा अशें जाल्ले कडेन आसा आपल्यान नळे घालून दिया अशें सांगपाची पद्दत आशिल्ली। गोवा फॉरवर्ड म्हणटा हेडमिस्ट्रेसीन भुरग्यांक वर्गांत बसून दिवंक जायनाशिल्लें। कितेंय बरें वायट जाल्लें जाल्यार कोण जबाबदार? इवन ते तांकां जे बसयला सुद्दां तें सुद्दां रॉंग। इवन जर गळटाले सुद्दां जाल्यार तांकां इमिडिएट ताबडतोब शिफ्ट करपाची गरज आसली, कारण त्या टायमार जर नळे बिळे फुटिल्ल्यान कितें जाल्लें अनटुवर्ड इन्सिडेंट जाल्यार कोण जबाबदार आशिल्लो हाचेर? मागीर पॉलिटिशनाचेर तुमी घालता आशिल्ले। खंय ना खातीर म्हाका दिसता हांगची जी लोकल एडमिनिस्ट्रेटर आसा बाई आहा तिणें तें लक्षांत घेवपाची गरज आसली। भुरग्यांक सत्री घेवन वर्गांत कित्याक बसयले म्हूण विचारल्यार शाळेच्या बाईंची जाप ना। ना, पूण तुमी शिकयतना भुरगीं सत्री घेवन बसूंक शकता? ना। मागीर तुमी कशें अलावड केले? एक टिचरीन कशें अलावड केलें भुरग्यांक सत्री घेवन बसून शिकयतना? भुरग्यांक हॅरेसमेंट आसा ना हो, तेजें कितें म्हणटा तूं? शिकयताली व्हिडियो आसा, मागीर भुरगीं सत्री घेवन बसली आनी तूं शिकयता? ना, तूं शिकयताली व्हिडियो आसा ना, तूं शिकयता ती व्हिडियो आसलेलो आमचे कडेन, आमी दाखोवन दिला तुमी शिकयतना भुरगीं सत्री घेवन बसल्या म्हणून। म्हणजे एक टिचर अशी भुरग्यांक सत्री घेवन बसूंक शकता? मागीर तुमी कशी बसयली? ते नळे घालल्यार आमच्यान वयर चडोवं जायना, कित्याक पावस धाडटालो न्हू, पावसा आमच्यान वयर चडोवं जायना म्हणून ते मागीर हे पावल तितले मागीर हांगा ते आमी सांगलें अशें अशें कितें काय म्हणून भुरग्यांनी डायरेक्टली सत्री ओपन केली। हय। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक।